हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी, मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी, मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी, मुर्दाबाद। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी, मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम। जय श्री राम। 2-3 दिसां पयलीं जेन्ना लोकसभेत राहुल गांधीन एक आपल्या अभिभाशणा भितर अशो उल्लेख केलो की जे जे हिंदू म्हणटात ते फक्त हिंसा हिंसा आणि हिंसा। मागीर तेणें आपल्या फायलींतल्यान महादेवाचो फोटो काडून दाखयलो आणि बाकीच्याय धर्मगुरूंचे देवांचे फोटो काडून दाखयले। पण हांव म्हणटा हो मनीस इतको निर्लज्ज आणि इतको हो धूर्त मनीस। इलेक्शन सोंपिल्ले आसात, सगळ्यांक खबर आसा। इलेक्शन सोंपून खंय तरी सरकार भारतीय जनता पार्टीचें जालां आणि हे ऑपोजिशनान आसात। कांयशीं सिटां हांकां चड मेळ्ळ्यात म्हणून आयज हे धर्माचेर हात घालपाक लागले। लोकांनी विचार करपा सारकी गोश्ट आसा। जर तर हे धूर्त सरकार हेंचे इंडिया अलायन्स जर तर रुलिंगान आयिल्ले जाल्यार ह्या रुलिंगान येवन कितें पर्यंत करूं शकताले ते। आयज ज्या म्हाका तर चुरचुरे काळकूट दिसता ती जे हिंदू वोटर्स ज्यांनी काँग्रेस पार्टीक मत दिल्यात त्या वोटर्सांची काळकूट दिसता म्हाका। कारण आयज ते खंय तरी मान वयर काडून भोंवपाक शकनात। म्हाजे कितकेशे वळखीचे जे काँग्रेसाक वोट मारलेले लोक आसात, म्हजे फ्रेंड जे हिंदू आसात, तांकां हांवें पयर ह्या गोश्टीचेर विचारलें, बाबा तुका कितें दिसता काय म्हणून। तो म्हण तेजे कडेन कांय आन्सर नासलो। ही हॅज लेफ्ट ऑल हीज हिंदू वोटर्स, ऑल द काँग्रेस हिंदू वोटर्स एट स्पीचलेस। ताका तेणें उतर दवरूंक ना। आयज निर्लज्जास्पद गोश्ट आसा। हेज्या संसदेक तो लोकसभेक एक माननीय अशा जाग्यार बसता, लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून घेता आणि तो मनीस एका धर्माचेर हिंसक आणि हिंसक अशे टिप्पणी करता। हो मनीस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हो इटलीचो एक बार डान्सरालो चेडो आणि हेका हेजो आज्याचो आजो फिरोज खान, हेजो आवय अंतोनियो मायनो आणि हो स्वतः हेच्या बर्थ सर्टिफिकेटीचेर बरयला की हो हिंदू म्हणून। आणि स्वतः हिंदू जावन सुद्धा हो मनीस हिंदू धर्म हिंसक, हिंदू जे म्हणतात ते हिंसा 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 असे म्हणतात। येस, हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, हिंदूज आर नॉट इन मायनॉरिटी। हिंदू मेजॉरिटीन आसात। कारण हेचे कारण फक्त एकच, ह्या धर्तरेचेर ह्या जमनीर पयलींच्यान हिंदूच राज करीत येयल्ले आसात।
हे बाकीचे जो हो उलयता बाकीचे धर्म मागीर भारत देशान आयिल्ले, पण हेजो अर्थ असो न्ही वी आर मेजॉरिटी दॅट डजंट मीन की आमची दर वेळाक कोणीय येतलो आनी हिंदू धर्माचेर टिप्पणी करतलो. हिंदू धर्माचेर येवप, हिंदू धर्माक कितेंय म्हणप, हिंदू धर्माची फकाणां करून उडयल्ली आसात. तूं लोकसभे अशा एक पवित्र जाग्यार उबो रावता आनी तूं एक धर्माचेर टिप्पणी करता. तूं मातशी सुद्दां जर तर तकली आशिल्लो मनीस आसतालो जाल्यार धर्माचेर टिप्पणी करपाक खंय तरी विचार करता आशिल्लो. बजरंग दलान हेचो आक्षेप भारतभर घेतलो कडेन आसा. हो स्वता कारण एका हो फक्त पेजीचेर हिंदूज म्हणून आसा, एका हिंदू धर्माचे मातशें कांय पडून गेलें ना. तुम्ही इलेक्शनाच्या फाटले त्याचे व्हिडिओ काढून पळयात. भारत जोडो यात्रा म्हणून काय कितें केली आणि प्रत्येक देवळांनी वचपाक लागलो. गळ्याक रुद्राक्ष घालप, जानवे घालप, माथ्यार पगडी बांदप आणि देवळान वचून भेट घेवप. म्हाका दिसता प्रत्येक भारत देशाच्या प्रत्येक देवळान एका बहिष्कार घालपाक जाय, एका देवळान एंट्री बंद करपाक जाय. हो राहुल गांधी म्हणटा तेका देवळान एंट्री दिवची न्ही अशी म्हाका बजरंग दल गोवा विभागा कडल्यान म्हाका दिसता संपूर्ण भारतभर जितकी देवळां आसात ह्या सगळ्या देवळांक एक कळकळीची विनंती. असल्या नराधमाक जो प्रत्येक हिंदूक हिंसक आणि हिंसक म्हणटा जाल्यार एका देवळांनी एंट्री निषेध करपाक जाय. काँग्रेस पार्टी कडेन आमची कांयच दुस्मानकाय नाशिल्ली, पण काँग्रेस पार्टी भितर रावन हेची मेंटॅलिटी कितें आसा ही आयज ह्या भाशणा नंतर तेणी दाखोवन दिल्ली आसा की काँग्रेस पार्टी हिंदू धर्माच्या अगेन्स्ट काम करता. एकय कायदो ज्या ज्या जाग्यार हे सरकारान आसात थंय एकय कायदो हेणी बरो करून दवरलो असो कांय ना. प्रत्येक कडेन फुटाफुटीचें राजकारण करप, हिंदुआंक जाती भितर वांटून घालप आनी तेंचेर राज करप. आयज हेजी मजल इतकी जाली हेच आमी कांय थोडे दीस फाटीं लोकांक सांगताले जर ही पार्टी सत्तेर आयली जाल्यार ही पार्टी लोकांचे कशे हाल करतली ती. पण आयज सत्तेर येयनासतना सुद्दां कांयशीं सिटां चड आयलात, पण तरी पूण हेणी आपल्या असली कलर आसा तो आपलो दाखोवन दिलो. हेणे हिंदूक हिंसक म्हटलो. हिंदूक हिंसकच न्ही तर हिंदू जे म्हणटात असो द्वेष तुम्ही तेजे मुद्दाम तो व्हिडिओ काढून पळयात. जेन्ना तो ते उलयता तो अशा द्वेशान उलयता की तेज्या मनान ते भरलेले आसा. हिंदू धर्माचो द्वेष तेज्या कणाकणान भरलेलो आसा. हो इटालीचो काय मुगल काय आनी खंयचो हे एकाच खबर ना. तर हेणे म्हाका दिसता परत ही एक शिटकावणी बजरंग दल गोवा विभागातर्फे आयज साऊथ गोव्याच्या या काँग्रेस ऑफिसा मुखार आमी उबे रावन हांगा दितात. हेजें कारण फक्त एकच, आमच्यान जाय जाल्यार आमी चौक सभा घेवपाक शकताले, खंय तरी मार्केटान खंय तरी स्टेजीर हे उलोवपाक शकताले, पण ह्या काँग्रेस ऑफिसाच्या मुखार उबे रावन उलोवपाचें कारण म्हणजे फक्त एकच, हेच्या मुखार हिंदू भोगी रावचो ना. आणि हेच्या मुखार जर हिंदू धर्माचेर कसलो आक्षेप घेतलो आणि हिंदू धर्माचें नांव सुद्दां जर तुमच्या तोंडांतल्यान आयलें जाल्यार ही ऑफिसां तुमी सगळीं व्हरोन खंय तरी राहुल गांधीच्या दुकानार मुखार सुरू करपाक पडटली. आमच्या गांवांत आमकां हिंदू द्वेशी पार्टी नाका. जर तर असलीच जर अभिभाशणां तुमकां करपाची आसात जाल्यार आनी खंय वचून करात. प्रत्येक फावटी हिंदू धर्माचेर म्हटलेलें उतर आमी सोंसून घेवचें नात. काँग्रेस पार्टीचे 2 आमदार साऊथ गोंयान आसात, एक खासदार त्यांचा निवडून गेल्लो आसा. बाकीचे प्रश्न जे घेऊन तुम्ही पत्रक घेऊन मिनिस्टरांकडे वतात, तुम्ही स्वतः एक पत्रक बरेयात. जर तर तुमकां हेजे मुखार काँग्रेसीक हिंदूची मतां जाय आणि हिंदूच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हिंदू ज्या जाग्यार मेजॉरिटी आसा थंय येवन जर तुम्ही मतां मागतले जाल्यार तुम्ही तेजे तुमच्या लिडरा कडेन चूक माग, एपॉलॉजी माग अशें तुम्ही तेचे कडेन मागणी करपाक जाय. वी वॉन्ट टू सी द एंटायर गोवा वॉन्ट टू सी सगळे गोंयकारांक हिंदू जे जे काँग्रेसीक मतां मारतात तांकां पळोवपाक जाय की तुम्ही चूक मागून घेतलेली राहुल गांधी कडल्यान. लोक खूब दुखावल्ले आसात, बट डोंट ट्राय द पेशन्स. लोकांचे पेशन्स तुम्ही पळयनाकात, ट्राय करनाकात. येस, हिंदू ओके आसात, तुम्ही त्याचो फायदो घेतात, घेयात, पण हिंदू धर्माचेर आक्षेप करपाचो तुम्ही परत मजल करनाकात ते सांगता. आणि मागता गोवा विभागचे आमचे पालक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलचे पालक मोहनजी आमशीकर यांच्या लागीं कितें रे उलोवप. गर्व से काम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, गर्व से काम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल आणि संपूर्ण देशांत भितर हो कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा. आयज आमी शांततेन अशा पद्दतीचें निदर्शन करतात आणि लोकांत भितर हिंदू समाजांत भितर जागृती निर्माण करप
आणि अशी कितें वक्तव्यां करून हिंदू समाजाक बदनाम करणाऱ्या नेत्यांक शिटकावणी दिवप की तुमी ह्यान फुडें हिंदू समाजाक कितें म्हणचें ना, कितें उलोवचें ना, कशें वागचें ना हें सांगपा खातीर आयज आमची शांततापूर्ण निदर्शनां आसा. राहुल गांधीन जे पार्लमेंटान भितर निवेदन केलें तें एक खासदार म्हणून निवेदन करूंक ना अशें म्हाका दिसता. इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनॅशनल कॉन्स्पिरसी. आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचो तो एक भाग जावन आसा आनी त्या भागाचें हें हातांतलें बावलें जावन आसा अशें म्हाका सांगपाचें आसा. आयज पर्यंत आमचो भारत देश जो प्रगती करता, आयज 5व्या क्रमांकाचेर आर्थीक स्थिती आसा, 3ऱ्या क्रमांकाचेर वचपाक ती लागीं पावल्ली आसा. तुमी पळयलें आसतलें फाटल्या 2-3 दिसांनी शेअर्स बाजार कंपन्यो हाचे कितलोसोच हे चडावो जावन आसा. ही प्रगती भारत देशाची बाकीच्या देशांक सहन जायना आनी म्हणून आमच्या देशांतले असे काही लोक लिडर जनता हांकां हाताशी धरून देशांत अराजकता माजोवप, देशांत फूट पडप, सगळ्यांत भितर दंगे धोपे जातले अशें पळप, राष्ट्राचो विकास हो बंद जातलो अशें पळप, अशा प्रकारचें जे षडयंत्र प्लॅनिंग आसा ताजो हो एकदो भाग जावन आसा. हाजी शिटकावणी आमी अखिल भारतीय हिंदू समाजाक दिवपाक भायर सरलेले आसा. गेल्या निवडणुकीच्या काळान भितर काँग्रेसीन, राहुल गांधीन आनी बाकीचे जे अर्बन नक्सलायट आशिल्ले तांच्यांनी आमच्या हिंदू धर्मात भितर फूट पडली. जातीन भितर सांगलें, कितें सांगलें तांणी, घटना तुमची बरखास्त जातली, तुमचें रिजर्वेशन ना जातलें आनी कितें जातलें. इतली फट मारली सगळी. आमचे हिंदू समाज, बारीक समाज, अज्ञानी समाज, भोळो भाबडो समाज ताका बळी पडलो आनी ताणें मोदी सरकाराच्या विरोधान मतदान केलें. परंतु एक फावटी काँग्रेस लोकांक फटोवंक शकता, परत अशा प्रकारचे फटोवपा खातीर तांकां शक्य जावचें ना. आज हिंदू समाज जागृत जाल्लो आसा आनी म्हणून हेच्या फुडें जे कितें तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय, हिंदू विरोधात काम करणारे तांकां बुद्ध शिकोवपा खातीर हिंदू समाज हो तयार आसतलो अशें सांगपाचें आसा. आत्ताच तुमकां आमच्या बजरंग दलाचे गोवा विभाग संयोजक विराज देसाई हाणें सांगलें की ज्यांनी काँग्रेसीक वोट दिली, ज्या हिंदूंनी, तांणी विचार करपाक जाय आता परतो की आपूण कोणा फाटल्यान राव. अवघे काही प्रलोभना खातीर जावं कितें तरी व्यक्तिगत स्वार्था खातीर हय खटाखट 8,500 तुमच्या अकाउंटान भितर वतले, 1 लाख रुपया सगळ्या बायलांक वतले. खंय पावले हे पयशे? हाचो जाप दिवपा जाय तेंच्यांनी आनी जनतेन सुद्दां हांगासर येवन तेंच्या ऑफिसान भितर विचारपाक जाय आमचे खटाखट खंय पयशे आसा काय म्हणून, ते आमच्या अकाउंटाक येवन दी म्हणून. कळ्ळें न्ही? तर असली फटी मारून सत्तेचेर येवप, सत्तेचेर येवंक शकलेच ना. कित्याक हिंदू समाज तितलो पिसो ना. थोडेशे भुरले तेका, परंतु ह्यान फुडें ते सुद्दां भुलचे ना. अख्खो देशांतलो हिंदू समाज हो राष्ट्रीय पक्षाच्या, राष्ट्रीय नेत्याच्या फाटल्यान उबो रावतलो हें हांव तुमकां हांगासर सांगपाक सोदतां. तर अशा पद्दतीचे आमचो हो देश, जगाच्या फाटीचेर आमचो हो एकूच देश आसा. ह्या जाग्याचेर हिंदू हो आयज आसा. बाकीच्या देशांनी जे हिंदू आशिल्ले, पाकिस्तानांतले 23% आशिल्ले 47 सालान, आयज 3% सुद्दां ना. बांगलादेशान भितर 1%चेर पावला. बांगलादेशांनी आशिल्ले तांची संख्या कमी जायत आसा आनी भारतान भितर मात्र अल्पसंख्यांकांची संख्या ही दिसान दीस वाडत आसा. हें आमी लक्षांत भितर घेवपाक जाय. आनी म्हणून हांव परत एकदां सांगूंक सोदता सगळ्या लिडरांक की हिंदू समाजाक तुमी टेररिस्ट म्हणप. फाटीं एकदां सॅफ्रॉन टेररिस्ट तो तेंच्यांनी प्रयोग केलो, ताजो सुद्दां आमी निशेध करता. आमचो ही हिंदू समाज इतलो भोळो भाबलो, वसुधैव कुटुंबकम म्हणटा तो. सगळ्या विश्वाक, सगळे विश्वची माझे घर, सगळ्या विश्वातले लोक आमचे भाव आनी भयणी आसात. आमी तो खंयच्या संप्रदायाचो, खंयच्या देवाचो, कोण कितें करता कांयच चवकशी करिनात, आमी ते मानिनात. पूण इतलो अशा पद्दतीचो समाज, ज्याणे हांगासरल्या मुसलमानांक मशिदी बांदून दिल्यो भारतान भितर, ज्यांनी ख्रिश्चनांक चर्ची बांदून दिलो, त्यांचे स्वागत केलें आमच्या देशान भितर, आयज तेच आमचेर आमच्या तकलेर बसपाक भायर सरलेले आसा. हाजी हे दखल हिंदू समाजान घेवपाक जाय. आनी म्हणून आमच्या अस्तित्वा खातीर
हिंदू समाजाच्या अस्तित्वा खातीर आमकां आयज उबें रावचें पडटलें. जे कोण हिंदू समाजाक टेररिस्ट म्हणटात, जे कोण हिंदू समाजाचेर अशे आरोप करतात, तांकां हांव सांगूंक सोदता की समजा यदा कदाचित कोणी एखाद्यान तशें कृत्य केलें म्हणून आख्खो हिंदू समाज तसो जावंक शकना. विशिष्ट समाजाचे तुम्ही पेपरान जर नाव वाचशात, टीव्हीचेर पळयशात, विशिष्ट समाजाचे लोक जास्तीत जास्त टेररिस्ट आसा, पूण आमी त्या समाजाक दोश केन्ना दिवंक ना. विशिष्ट समाजाचे लोक हे बलात्कारी चड आसात, हे गुन्हेगारी चड आसात, हे दरोडेखोर चड आसात, पूण त्या समाजाक आमी अशा पद्दतीचे दरोडखोर किंवा गुन्हेगारी किंवा अराष्ट्रीय म्हणूंक ना. खरें म्हणजे मॅक्झिमम हे पद्दतीची जी नांवां आसात ती एका विशिष्ट समाजाची नांवां आसात. हे तुमकां सगळ्यांक सगळ्यांक खबर आसा. पूण ह्या समाजाक कोण आमी आयज पर्यंत आमी दोश दिवंक ना. हे ह्या लिडरांनी लक्षांत घेवपाक जाय. पूण ही आमची सहिष्णुता, हे आमचे संस्कार, म्हणजे आमचे भेडपण अशें जर ते समजता जर जायत जाल्यार ते तेणी लक्षांत दवरचें. आयज शांततेन निदर्शनां जाल्लीं आसात, परंतु बजरंग दलाची घोशणा आसा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. हे तर तांणी लक्षांत दिवपाक जाय. आयज हांवें एक व्हिडिओ पळयलो, गळ्यान भितर काँग्रेसीचे स्कार्फ घातल्या आनी ते सांगतात की आमी जेन्ना सत्तेर येतले तेन्ना बजरंग दलाचेर, RSSचेर, विश्व हिंदू परिशदेचेर बॅन हाडटले म्हणून. हांव तांकां सांगूंक सोदता, तुमच्या आवयन हांगासर, आजयेन तुमच्या हांगासर बॅन हाडलेले, कांय शक्य जालें ना. जय श्रीराम. आवयच्या बापायन हांगासर 47 सालान भितर RSSचेर बॅन हाडले, कांय शक्य जालें ना. आणि त्या काळान जी ताकद आशिल्ली तेच्या पेक्षा 10 सहस्र पटीन आयज RSSची, विश्व हिंदूची आणि बजरंग दलाची ताकद आसा. आयज आमी तांकां पांया सकयल चिरडूंक सोडूंक जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. हिंदू हित की बात करेगा, देश पे राज करेगा. पूण खंयचोच हिंदू हो अशा पद्दतीचे कृत्य करपाक वचचो ना. हिंदू टेररिस्ट दिसूंक शकता. रावणाकूय राम टेररिस्ट दिसलेलो, शूर्पणखेकूय टेररिस्ट दिसलेलो राम. कित्याक? त्यांचो तो कर्दनकाळ आशिल्लो. आणि म्हणून हे हिंदू हिताचे हेज्या खातीर जे मैदानान देंवल्ले आसात ते जांकां टेररिस्ट दिसता ते अशा प्रकारचे तांचे वंशज आसा, हे आमी लक्षांत घेवंक जाय. आणि तांचे कर्दनकाळ आमी जावन रावतले ह्या देशान भितर. देशांतल्या जनतेची सुरक्षा करतले, देशाची सुरक्षा करतले, देशाच्या हिताची सुरक्षा करतले, आमच्या सैनिकांची सुरक्षा करतले, आमच्या हांगासरल्या उद्योगांची, उद्योगपतींची, कामगारांची, शेतकऱ्यांची, महिलांची, तरुणांची, सगळ्यांची सुरक्षा करपाचे कंकण हे आमी हातीन भितर बांदलेले आसा, बजरंग दलान बांदलेले आसा. हे तांणी लक्षांत दवरचें. आणि म्हणून आयज परत एकदा हांव तुमकां सांगता की आयचो जो हो निशेध आसा, जो पुतळे जाळपाचो जो कार्यक्रम आसा, हो केवळ एक प्रतिकात्मक जावन आसा. शांतीन सगळें आमी आयज हें करता. आणि आयज ह्या सभेच्या निमित्यान आमी गोंयकारांच्या हिंदूंक शिटकावणी दितात. तुमी जागृत जायात. स्वार्था खातीर तुमी कोणाच्या फाटल्यान उबे रावतात ताचो विचार करात. तुमी स्वार्था खातीर अराष्ट्रीय लोकांच्या फाटल्यान उबे रावं नाकात, राष्ट्रीय लोकांच्या फाटल्यान उबे रावात. तुमच्या नातवाचें चिंतात, तुमच्या नातीचें चिंतात. जर अशा पद्दतीची परत काँग्रेस हांगा जर गोंयांत देशान आयली जाल्यार आमच्या बायलां, भुरग्यांक आणि आमच्या देवा धर्मांक, संतांक सगळ्यांक संकट आसा. हे हांव तुमकां सांगून दवरता. आयज पर्यंत जे काँग्रेसीन कायदे केले 47 पासून आयज पर्यंत, त्यांची हांव लिस्ट सांगना तुमकां, परंतु हे सगळे कायदे हिंदूंच्या विरोधान भितर आसा. तुम्ही ते युट्यूबाचेर वचून पळयात. असले हिंदूंच्या विरोधान असलेले कायदे करणारे सरकार आमकां नाका. आमकां हिंदूंच्या हिताचे कायदे करणारे सरकार. आमी अशें म्हणना आमकां स्पेशल स्टेटस दियात हिंदू, परंतु सगळ्यांक समान वागणूक दियात, सगळ्यांक समान कायदे दियात, सगळ्यांक समान शिक्षण दियात, सगळ्यांक समान न्याय दियात. ही आमची मागणी जावन आसा. आणि ही मागणी पूर्ण करणारे सरकारच ह्यान फुडें आमच्या देशान भितर आसतले. ताज्या खातीर आमी दिसाची रात आणि रातीचो दीस करतले. आणि ताज्या खातीर आमी अशा पद्दतीचे सरकार हाडटले. आयज जे आयला सरकार, भले एका पार्टीक थोडेशे सीट कमी मेळ्ळे, परंतु NDA ह्या नात्यान आणि हे निवडणूक पूर्व
जी एक अलायन्स जाली त्या अलायन्सीचो विचार करीत जाल्यार तांकां बहुमतान दिल्लें आसा सरकार स्थापना करपाक हें आमी पळोवपाक जाय. आनी म्हणून अशा सरकाराक जर तुमी काम करपाक जर दिवचे ना जाल्यार ते लोकशाहीच्या विरोधान आसा. हो फक्त खंयच्या तरी नरेंद्र मोदींचो अपमान न्ही, हो कोणाचो तरी एकट्याचो न्ही, हो पार्लमेंटाचो अपमान आसा, हो लोकशाहीचो अपमान आसा, हो घटनेचो अपमान आसा, हो अध्यक्षाचो लोकसभेच्या अध्यक्षाचो अपमान आसा. हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाचें जाय. आनी देशान जर लोकशाही टिकयतले, आमची घटना जर हांगासर टिकोवन दवरतले जाल्यार अशा नेत्यांक लोकांनीच बुद्ध शिकोवपाक जाय. अशा प्रकारची एक मागणी आमी करतात आनी हांगासर हांव म्हगेले विचार थांबयता. जय श्रीराम. देश पे राज करेगा.
मिट्टी में